तो जेजू ते दोन पेटेन पयशे घालतात ती ते फुडें बसलेलो आसलो, पळयतालो सगळ्यांक कशे भाशेन दान करतात ते. श्रीमंत आयले आनी जांचे ते ओगळे आसले ते देवाक ताणी दिले, अर्पिले. आनी एक दुबळी बायल विधवा आपल्याचे कडेन आसलें तितलें ते दान पेटीन घातलें. 2 नाणे तिका त्या दिसा तिचे जेवण खावण करपाक जाय आसले ते सुद्दां तिणें अर्पिले. सो जेजू म्हणटा तुजे लागीं कितले भाट बेंस आसा, तूं कितलो तुका कसलें पोजिशन आहा ते तो पळयना. तूं जावं मिनिस्टर, तूं जावं कंपनीचो CEO, पूण तुजें उदार मन, उदार काळीज तो पळयता. कशे भाशेन तूं तुज्या पेल्याक, तुज्या समाजाक पावोंक शकता. मोजा फकत तुज्या बाट बेंसा घेवन, तुजें पोजिशन घेवन ते कोणूय करूंक शकता, पूण तुज्या शक्तीची तो कोर्स करून दुसऱ्यांची सेवा, तुमच्याच घरांच्या आवय बापायची सेवा, भाव भयणाची सेवा करूंक इतलें सोंपें न्हय. आनी त्या खातीर जे देण्यांनी तुका भरला देवान, ती देणी तुवें दुसऱ्या खातीर दिली जाल्यार तुजे हात रिकामे जातले, आनीकूय बेसांवां मेळच्या. नाजाल्यार सगळेंच हातान भरून दवरल्यार तुका आनी देवाची बेसांव घेवंक मेळची नात. देखून जेजू सांत पावल म्हणटा, उदार मनान काळजान ते भावार्थान तुमी जिवीत जियेतात तें जाता तितलें देवाक आनी देवाच्या संस्थेक पेल्याक सेवा करूंक वावरात, आनी तुमकां देव दुप्पट बेसांवां दितलो आनी सासणीक जिवीत बासायतलो.